पिळर्णा पर्वरे ऑडिटा भवना लागसार मंगळारा एका अनवळख्या मनशाची कूड सापडिल्ली। पर्वरे पुलिसांनी तपासणी करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर जीएमसीत धाडिल्ली। पोस्टमॉर्टमा उपरांत ते कुडीची निमणे वळख पटली। रेहबर खान अशें त्या तरणाट्याचे नाव आनी तो मूळ उत्तर प्रदेशाचो। मात सध्या रेहबर पर्वरींतल्या एका सलूनात कामाक आशिल्लो। मजगतीं ह्या प्रकरणा वयल्यान पर्वरे पुलिशेन खतेश कांदोळकार, सुमन बरीक, सचिन सहानी, तनय कांदोळकार आनी सचिन सिंग ह्या 5 दुबावितांक अटक केल्या। फरारी मुखेल दुबावीत विकास यादव हाच्या इश्टिणीच्या लागीं वचपाचो यत्न केल्ल्यान तिडकीन हो खून केल्ल्याचे उक्ताडार आयला। ह्या घडणुकेचो फुडलो तपास सुरू आसा। पर्वरी वळ वाडो हांगासर काल एक सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळ्ळी। ती जी डेड बॉडी आसा ती जावन आसा रेहबर खान हो 21 वर्साचो पिराय, मुळात रावपी उत्तर प्रदेश हांगासरलो आनी पर्वरी भागात एका सलूनात तो एक बार्बर म्हणून काम करतालो। पुलिसांच्या माहितीनुसार काल जी सस्पेक्टेड डेड बॉडी मेळिल्ली हो एक जावन आसा खून। रेहबराचो खंय तरी मर्डर केलो आनी पर्वरी वळ वाडो हांगासरल्या रातच्या टायमार एका अंधाराच्या सहाय्याने खंय तरी हेची रेहबराची डेड बॉडी रस्त्याचेर उडयली। पर्वरी पुलीस तशेंच सालिगांव आनी कलंगूट हांच्या टीम वर्कात आयज ह्या मर्डर केसीन 5 जाणांक सस्पेक्टेड अक्युजांक अरेस्ट केल्ली आसा आनी आयज म्हापसा नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत तांची मेडिकल करपा खातीर तांकां हाडलेलें आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटी।